भजन तुमकां समेस्तांक म्हणजे नमस्कार. कोंकणी नाटक सभेंत हांवें कलाकार जावन जायती सेवा दिल्या. कोंकणी नाटक सभेंत विविध हुद्द्यांनी सेवा दिवन जायती वर्सां कार्याध्यक्ष जावन ताचे उपरांत उपाध्यक्ष जावन हांवें सेवा दिल्या. कोंकणी नाटक सभेचेर म्हाका मस्तो अभिमान आसा, तशेंच कलाकारांचेरय म्हाका मस्तो अभिमान आसा. कोंकणी नाटक सभेचें एक स्वप्न आसलें आमचें तें हॉल जायचें म्हणून. ताच्या उपरांत तें जारी जावना, म्हज्या हुद्द्यार तें जायचें म्हूण आसलें. ताच्या उपरांत नवीकृत हॉल जायचें म्हूण आसलें, तेंय ताच्या उपरांत जावना. ताच्या उपरांत आदल्या वर्सा 2019 नवी कार्यकारी समिती, युवा जनांची समिती आयली. ताच्या उपरांत नवीकृत डॉन बॉस्को हॉल जालें. जायतीं कार्य जावन आसात. म्हाका व्हरतो संतोश आमी ज्या कार्याक हजर जाता. कोंकणी नाटक सभेचो आतांचो जनरल कार्यदर्शी मनीस फ्लॉयड डिमेलो, हांव ताका मस्तो त्या पदान वळखता. एक बरो कार्यनिर्वाहक तो. तशेंच कोंकणी नाटक सभेन ताणें जायतो वावर दिला. ह्या कोंकणी नाटक सभेच्या नवीकृत हॉलांत नव्या वेदीर काळजा उमाळ म्हणलें एक कार्य तो चलोवन व्हरता. ताचे जायत्या वर्सांचें तें स्वप्न म्हणून हांवें आयकलां. ह्याच नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर आयतारा सांजेर जुस्त 5 वरार डॉन बॉस्को हॉलांत हें कार्य आसतलें. म्हाकाय जायत्या तेंपा जावन हांव ह्या कार्याक येयचें म्हणून आशेवन आसा. आनी ती तारीख येदोळच हांवें म्हज्या डायरीर दाखल करून जाल्या. हांव ह्या कार्याक येता. आमच्या कुटुंबाच्याकय ह्या कार्याक आपोवन हाडटा. हें बरें कार्य म्हणून हांवें येदोळच आयकलां. ताचे पोस्टरय हांवें आयकलां. हांव सर ह्या कार्याक तुमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता. तशेंच हें कार्य आयोजीत करच्या सगळ्या कलाकारांक बरें मागता. काळजा उमाळ, फ्लॉयड डिमेलो कास्या आनी सदर करच्या ह्या कार्याक हांव फ्लॉयड डिमेलोकी बरें मागता. हें सहकार्य सगळ्या कलाकारांक बरें मागतना सकयल तुमी येयचें आनी काळजा उमाळे ह्या कार्याक फ्लॉयड डिमेलो कास्या हाका तुमी सहकार्य दिवचें. यशस्वीक तुमी सहकार्य दिवचें म्हणून सगळ्यांक परत्यान म्हज्या तर्फेनी फ्लॉयड डिमेलोच्या तर्फेनी तुमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता. तुमी येया, हांव येता. हें हॉल भरून जावन हें कार्य यशस्वी जावन दी म्हणून फ्लॉयड डिमेलो यशस्वी मागता. सो बरें मागता. देव बरें. मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. आज लग्नात एक झाले, लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले.